Argando Casumia Gesù, Hoglando Casumia Gesù. Gesù Cristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक सिराकाच्या बुकांतल्या परिणाक स्वागत सुस्वागत. येदोळ पर्यंत 20 आणि 9 आवासवर आमी ध्यान केल्यात. आज आमी 30वा आवासवर ध्यान करूंक वेच्या या वक्ता एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापानी वाकाणी दिता. तुझ्या नावाक महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आमी नियाळच्या वक्ता आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर सगळींची जाणवाय तूं आमकां फावो कर. ही सुवार्थ आमकां भलायकी हाडून दी आनी तुज्या वाटेन समकोंक जाय जाल्यार कृपा बोड घटाय आमकां लाबो दी. ही सुवार्थ आयकोवच्या हर एकल्यांक कुडीची मतीची भलायकी लाबो दी. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो घेवया आमी आवासवर 30. ह्या 30व्या आवासवरांत वळू 1 तावन 25 पर्यंत वळी आसात आनी हांगा आमकां भुरग्यां विशांत भलायके विशांत तशेंच संतोशा विशांत आयकोंक मेळटा. ते आमी नियाळया. तुमच्या कडेन वांजेल या बायबल आसा जाल्यार बायबल घेवचो आनी सिराकाचो आवासवर 30वो तुमी हांवें वाचतना तुमी तो वाचचो नियाळचो. जो आपल्या पुताचो मोग करता तो ताका घडये घडये मार दिता. आपल्या पुता वरवीं आपणाक शेवटी सूख मेळच्या खातीर तो अशें करता. जो आपल्या पुताक शिस्तेन वाडयता तो फायदो जोडता आनी आपल्या वळखीच्या मनशा मदें ताची वडवीक उलोवंक शकता. जो आपल्या पुताक शिक्षण दिता तो ताच्या दुस्मना मदें मोसराचें कारण जातलो आनी आपल्या इश्टा मदें ताचे विशीं अभिमान भोगतलो. बापूय मरत जाल्यारय तो मरूंक ना म्हणल्या भाशेन दिसतले, कित्याक आपणा फाटल्यान आपल्या प्रतिरूप तो सोडून वेता. आपूण जिवांत आसतना ताचो सांगात ताका संतोश दितलो आनी मरणान ताका कांयच दूख भोगना. आपल्या दुस्मानांचें फारीकपण घेतल्या आनी आपल्या इश्टांक प्रत्युपकार करतल्या एकल्याक तो सोडून वेता. जो आपल्या पुताक माथ्यार बसयता ताणें ताचे घाई बांदचे पडटले आनी हर एक बोबेक ताचें काळीज कलकलतलें. दामावंक नातलोलो घोडो हट्टी जाता. ताचीच इच्छा करूंक सोडलोलो पोतू उद्दाट जाता. तुज्या पुताक माथ्यार बसय आनी तो तुका एक भिरांत जावं पावतलो. ताचे सांगता खेळ आनी तो तुका दूख हाडटलो. ताचे सांगता हांसा नाका नांतर तूं ताचे सांगता खत भोगतलोय आनी शेवटी तुजे दांत किर्लितलोय. ताच्या तरणाटपणार ताका स्वतंत्रताय दिनाका आनी ताच्या सुखींचेर दोळे धांपी नाका. तो तरणाटो आसतना ताची गोमटी बागाय. तो ल्हान आसतना ताच्या कुशीक मार. नंतर तो हट्टी जातलो आनी तुजें उतर आयकूंचो ना आनी तुका कंदीन बुडयतलो. तुज्या पुताक शिस्त लाय आनी ताचें जूं जड कर. नंतर ताचें मूर्खपण तुका कालतो करतलें. पिडेन कश्टतल्या क्रेस्त मनशा प्रास भलायकेंत आसतलो घटमूट दुबळो बरो. भलायकी आनी मोड भांगारा प्रास उत्तम. संतोश बरीत काळीज मोतयां प्रास उत्तम. कुडीचे भलायकेंतलें व्हड दिरवें दुसरें ना. काळजाच्या संतोशा इतलो व्हड संतोश दुसरो ना. दळडी रेजिणें प्रास मरण बरें. लांब काळाचे पिडे प्रास शाश्वत विशय बरो. दांपलेल्या तोंडार घाल्लीं पक्वाना समाधी मुखार दवरलेल्या अन्नर्पणा परी. जावं खावंक जावं वास घेवंक सकनातलेल्या मुर्तीक अर्पण केल्ले वरवीं कितें फायदो. सर्वेस्पर कश्टिता त्या मनशाची गती इस. तो देखता आनी सुस्कारता. सुंदर चलयेक वेंगतेल्या हिस्टा भाशेन तो सुस्कारता. तूं तुकाच कंतीच्या अधीन करिनाका. चिंता करून तुकाच वळवळाय नाका. काळजसो संतोश मनशाचें जिवीत आनंद ताचें आवक वाडयता.
सुशेग घे, तुज्या काळजाक बुजवण दी, तुजी कंत तुजे तावन पयस कर, कित्याक कंतीन जायत्याचो जीव काडला आनी कोणाकच ती उपकाराक पडना. मोसर आनी राग आवक मोठवें करतात. कंत मनशाक आकाळी माथारो करता. संतोष भरीत काळजाच्या मनशाक जेवण खाण रुचता आनी ताणें केल्लें तें ताच्या आंगाक लागता. मोगाचो भाव भयणीनो, आमी साबार विशय ह्या विशयांत सिराकाच्या ग्रंथांत हांव आयकता. आज भुरग्यां विशयांत, भुरग्यांची जतन कशी घेवची ताच्या विशयांत, भलायके विशयांत आनी संतोशा विशयांत 3 विशय आमकां हांगा सिराक विवरण दिता. आमकां आज व्हडले समस्या जाला पॅरंटींग, भुरग्यांक कशें पळोवचें गे म्हणून. आदी तुमी पळया 10 भुरगीं आसलीं, 10 भुरग्यांक शिस्त आसली. त्या भुरग्यांक घरी एकल्यांक आवय बापूय व्हडलें शिकप नासल्यार पळोवची तांची रीत आसली. आतां 1 या 2 आसात, कितलीं कश्ट जातात आवय बापूय. भुरगीं जेवंक आयकनात, हट करतात. हांव चिंतता कितें की आमच्या कुटुंबांनी उणेंपण आसा. जावं पुरो एक मागणें, कित्याक आदी सकाळीं मागणें सांजेचें मागणें आसलें, देव बिरांत आसली, आयतारसून भगिनपणी सांबाळटली हर एकली आनी आवय बापूय कितेंय सूख उलयल्यार थंयच ती दुवितली, ह्या थोडे मारी घालतली. पूण आयची तशी न्हय. आयची पिळगी संतत दुसऱ्या रितीर आसा. पूण जर आवय बापूय देवाच्या उतरांत आसात, मागण्यांत आसात आनी न्याय नितीन आसात, ह्या हेरांक मान दितात, खरेंच तांची भुरगीं तेंच शिकतलीं. कित्याक आवय बापूय पळोवन भुरगीं शिकतात. हांगा आमी पळोवया, व्हड 1 तावन व्हड 13 पर्यंत ह्या आवास्वारांत भुरग्यां विशयांत हांगा आमकां शिकोवन दिते आसा सिराक. जो आपल्या पुताचो मोग करता ताका घडये घडये मार दिता. म्हळ्यार अर्थ कितें, एक बापूय तिडविता जाल्यार, भुरग्याक तो मार दिता जाल्यार तो ताचो मोग करना म्हणलो अर्थ न्हय. कित्याक एका बापायक एक मिसांव आसा. मिसांव आसचें तें इरिटेट करूंक, हक्कमान करूंक, मिलिटरी रुलार जावंक न्हय. कशें की ह्या साक एका पिरगळजेंत ताजी सेवा तुमी आसतात गी, ताणें मोगान सेवा करची, बऱ्यान उलयचें आनी सोंसणीकाय तेच आवय बापूय ते आसा जाय. सोंसणीकाय आसा जाय, भुरगे ते मोगी आसा जाय. स्ट्रिक्टाची सूख न्हय, स्ट्रिक्ट आसतना स्ट्रिक्ट आसा जाय. हांगा तो सांगता म्हळ्यार जो आपल्या पुताचो मोग करता तो ताका घडये घडये मार दिता. आपल्या पुता वरवीं आपणाक शेवटी सूख मेळच्या खातीर तो अशें करता. एक बापूय तिडविता एका भुरग्याच्या बोऱ्याक. जो आपल्या पुताक शिस्तेन वाडयता तो फायदो जोडटा. जर तर ल्हान आसतना ताका शिस्तेन वाडयता, मान सुगेन वाडयता, तो फायदो जोडटा, ताका आशिर्वाद. तो भुरगो वाडटना खरेंच त्या बापायचो मान उरयतलो, बापायक पळयतलो आनी कुटुंब सांबाळटलो आनी आपल्या वळखीच्या मनशा मदें ताची उडवीक उलोवंक शकता. म्हळ्यार जो आपल्या पुताक शिस्तेन वाडयता तो फायदो जोडटा आनी आपल्या वळखीच्या मनशा मदें तो सांगता कसलो कितलो बरो पूत म्हजो, कितलो गौरव दिता, कितलो मोगाळ तो, कितलो मागण्या बरीत तो, कितलो सोडदोड करता तो. सोंसणीकाय ताजें तें आसा, तो उडवीक उलोवंक शकता. आज भुरग्यांनो तुमी आयकतात म्हाका, तुमची आवय बापूय तुमच्या विशयान उडवीक उलोवंक शकतात की. आवय बापूय न्हू तुमी आयकतात म्हाका, तुमी आज तुमच्या भुरग्या विशयान उडवीक उलोवंक शकतात की. पण आज कितें जातें आसा, एका तराचें वातावरण कलुशीत म्हणटा हांव, कदवडलें वातावरण कुटुंबांनी जातें आसा. जो आपल्या पुताक शिक्षण दिता तो ताच्या दुस्मना मदें मोसराचें कारण जातलो आनी आपल्या इश्टा मदें ताचे विशीं अभिमान भोगतलो. कितें जातलो, जो आपल्या भुरग्यांक हांवें पळयलें आसा थोड्या फावटी कितें जाता, थोडीं क्रिस्तां आसतात, ना म्हणना तांकां शिकोवंक इंजिनियरींग डिग्री MBBS आनी कितें करूंक जाता, कित्याक पयशे आसात. कितेंय नातुलेकले MBBS करूंक साद आसा की आसा. खंय मोन आसा तें मारोग आसा म्हणटात आनी तें केल्लें पळयतना जावं पुरो आमच्या घरा मुखारच, आमच्या वाड्यांतच, आमच्या पिरगस कुटुंबांतच दुबळेकाय नासली. केदाळे दुबळ्यांक नेकार करनाकात. तांकां देव दुबळ्यांक वयर उखलता.
भुरगीं शिकतात, वयर वेतात, बऱ्या कामाक लागतात, बऱ्या फुडाराक पावतात. आनी त्या खातीर आमी कोणायची तुलन करचें न्ही, अपमान करचें न्ही, कोणाकी हिणसून उलोवचें न्ही. जें कितें आमी करता तें आमकां फाटीं मेळटा. जो आपल्या पुताक शिक्षण दिता तो ताच्या दुस्मना मदें मोसराचें कारण जातलो आनी आपल्या इश्टा मदें ताचे विशीं अभिमान भोगतलो. बापूय मरत जाल्यार तो मरूंक ना म्हणल्या भाशेन दिसतलें, कित्याक ताचें रूप पुता थंय पळयतले. कित्याक आपणा फाटल्यान आपल्या प्रतिरूप तो सोडून येता. एक भुरग्याक आपणाचें बरेंपण शिकयता. तें बरेंपण कोणाचो पोतू, तो बरो मनीस, तो सत्ती मनीस, तो न्यायभरीत मनीस, तो मागण्याचो मनीस म्हूण सांगतात. बापूय मरत जाल्यार तो मरूंक ना म्हणल्या भाशेन दिसतलें, कित्याक आपणा फाटल्यान आपल्या प्रतिरूप तो सोडून वेता. आपूण जिवंत आसतना ताचो सांगात ताका संतोश दितलो. म्हळ्यार आपूण जिवंत आसतना, बापाय जिवंत आसतना बऱ्या पुताचो, बऱ्या गुणाचो पोतू संतोश दितलो आनी मरणान ताका कांयच दूख भोगना. तो मरोंक तयार जाला, कित्याक म्हजी प्रायस जाली, हांव देवा लागीं वचचय, कित्याक म्हजें कितें आसा म्हजो पोतू सांबाळटलो. निजाकी तुमी पयलें पळयलें जाल्यार घरा मस्त भुरगीं आसतना बापायची जबाबदारी मालगडो पोत घेताले, मालगडे धूव घेताली. म्हळ्यार तो बापायचो जागो तांकां आमी दिताले हांव. आनी हांगा आपल्या फाटल्यान आपल्या प्रतिरूप तो सोडून वेता. आपूण जिवंत आसतना ताचो सांगात ताका संतोश दितलो आनी मरणान ताका कांयच दूख भोगना. आपल्या दुस्मनाचें फारीकपण घेतल्या आनी आपल्या इश्टांक प्रत्युपकार करतले एकल्याक तो सोडून वेता. कित्याक आपणाच्या दुस्मनांक फारीकपण घेतल्या आनी आपल्या इश्टांक प्रत्युपकार करतले एकल्याक तो सोडून वेता. जो आपल्या पुताक माथ्यार बसयता ताणें ताचे गायबंच पडटले आनी हरये बोबे ताच्या काळीज कलकलतलें. माथ्यार बसयनाकात भुरग्यांक. थोडे फावटी सबारपोटी आसा आमकां, आमची भुरगीं कितें म्हणटात, आमकां आमच्या भुरग्यांचेर मोगसाड आसता. आमच्या भुरग्यांनी सूख केल्यारय दुसऱ्यांचेर सूख घालची आसा. सूख ती सूख ती दिवंकू आमी शिकोवंक आसा भुरग्यांक. जो आपल्या पुताक माथ्यार बसयता ताणें ताचे गायबंच पडटले आनी हरएक बोबेक ताचें काळीज कलकलतलें. कितें जाता, धामोवंक नासतलो घोडो हट्टी जाता. तुमगेर पळय जानवरां आसात, जावं बरो माजर आसा, पेटो आसा, या गायो गोरवां आसात. परगांवांत आसा जाल्यार तुमी पेट्स पोसतात घरा भितर आनी तुमी भायर जागो आसना तांकां पुरो भूत शिकयतात. वॉशरुमाक तांकां वचोंक कळटा, खंयच्या टायमार कैत आनी कितें करी जाय तें तांकां कळीत आसा. खंय जेवण दवरतात, सो ती इन्स्टिंक्ट तांकां ट्रेनींग. मनशांक ट्रेनींग मात्र न्ही, ताका फॉर्मेशन म्हणटा आमी. ताका फॉर्म करूंक आसा आमी. आमचो कॉन्शियस, आमचे अंतरसाक्षी, आत्मसाक्षी आमी ती त्या अंतरसाक्षेक आमी कितें करूंक आसा, एक देख दिवंक आसा. ती कशी मेळटा आमकां? देवाच्या उतरा वरवीं मेळटा, मलगड्या वरवीं मेळटा. त्या खातीर आज आमी सांगता ताका कोशेड दत्त नाने साहेबा म्हणटा हांव, बिकॉज ही हॅज नॉट फॉर्मड हीज कॉन्शियस प्रॉपरली. आज भुरग्यांक वागोवचें म्हळ्यार कितें? ल्हान आसतना तांकां सत करचें, फट करचें, कळीत करचें, तांचे लागीं उलोवचें, मातशें बडोवचें, जेवण खाण दिवचें मात्र न्ही. दामोवंक नासलेलो घोडो हटी जाता, दामोवंक नासलेली भुरगीं हटी जातात. ताचीच इच्छा करूंक सोडलेलो पूत उद्दाट जाता. ल्हानपण तुमी ताका तशेंच सोडा, तो उद्दाट जाता. जमरो तो आवय बापूय पळयना, समाजेन तो बरें करिना, या वायट करता, या हंकारा बली जाता, वायटाच्या वडण्याच्या वाटेन तो चलता आनी तो कुटुंबाक अपमान हाडटा. दमोवंक नासलेलो घोडो हटी जाता, ताचीच इच्छा करूंक सोडलेलो पूत उद्दाट जाता. तुज्याच पुताक माथ्यार बसय आनी तो तुका एक भिरांत जावंक पावतलो. भुरग्यांक चड तकलेर वयल्यार भिरांत जावंक पावतलो, कित्याक तोच फाल्यां तुका विरोध रावतलो. ताचे सांगता केळ आनी तो तुका दूख हाडटलो. पण कित्याक तूं तुजें बापयपण या तुजें आवयपण तुवें सांबाळूंक आसा. तांणी तुका गौरव दिवचे बरी तुमी पळोवंक आसा आनी ताणें सांगल्याक पुरो तकली बागायचे म्हणली गरज ना. तुमचें ओपिनियन अभिप्राय दिवंक तुमकां साद आसा जय. आनी हांगा आमी पळयता कितें जाता, ल्हान आसतना भुरगीं आयकतात, आतां इल्ली हट चड.
पूण ओड ओड जाताना ती वाट चुकतात. आतांच्या माध्यमाद्वारे कितलेशे आवय बापूय म्हाका दुकानी फोन करतात. म्हणजे चली अक्रिस्तांव चल्याच्या मोगार पडल्या, म्हजो चलो अक्रिस्तांव चलयेच्या फाटल्यान आसा, मिसाकवेच्या सोडला, मागण्यारा वयला, सकळी भायर येता कळीत ना, कणाचे सांगात धरता कळीत ना. मोगाचे भाव भयणीनो, मोगाचे युवक युवतीनो, आज तुमचें जिवीत तुमचे सल्वासांव तुमच्या हातांत आसा. जिवीत होगडावन घेयनाकात. कित्याक कितलीशीं जाणां पळया ह्या इतिहासांतच पळया, कितलीशीं जाणां आपणाचें जिवीत होगडावन घेतलेलीं आसा. देवान दिल्लो एक अतमोन आस्कार नाकात. तुमचो कोशेड देवाच्या उतराच्या आदाराचेर तयार करा. त्या खातीर हे सिराकस ग्रंथान पैण करतना आमकां शिकयता, केवळ हांव पॅरंट्सांक पोशकांक मात्र न्ही, ह्या आवय बापायक मात्र न्ही, ह्या युथांक मात्र न्ही, आमकां सगळ्यांक शिकोवण. तुज्या पुत्याक माथ्यार बसय आनी तो तुका भिरांत जावंक पावतलो. ताच्या सांगात केळ आनी तो तुका दूख हाडटलो. ताच्या सांगात आसनाका, नंतर तूं ताच्या सांगात खंत भोगतलोय आनी शेवटी तुजे दांत किरलितलोय. मागीर तुका ताचेर कितें म्हणटात एक कंट्रोल, नियंत्रण आसचें ना. ताच्या तरणाटपणार ताका स्वतंत्रताय दिनाका. तुजी भुरगीं कितल्या वेळार केदाळ वेतात. म्हाका कळीत आसा, एक म्हजो मित्र तो केदाळे सांगतलो, म्हज्या भुरग्यांनी व्हडली डिग्री करचें म्हणना, इंजिनियर जायचें म्हणना, तांणी बरे व्यक्ती जाल्यार पुरो, 100% मार्क्स काडी जाय म्हणना, तांणी कश्ट काडून तांचें जिवीत वृथा करूंक शिकल्यार पुरो, महान मानसुकी तांणी जियेल्यार पुरो. भारी गरजेचें. पूण ते देवाच्या कृपेन भुरगे बऱ्या हंताक पावले. त्या खातीर स्वतंत्रताय. भुरगीं खंय येतात, थोडे फुडें कांय ना, हो बाईक काडून घेवन गेलो, कार काडून घेवन गेलो, आवयक सांगलें ना. एका आमच्याच शिवमोगान घडलें आसा, आत्तां येता म्हण सांगून बाईक काडून घेवन गेल्लो चरको, तो आनी ताचो मित्र ते शिदेक सुमार 90 किलोमिटर्स पयस येवन पावले. आनी कितें तांचें काम जावन फाटीं बैसले 15 किलोमिटर गेल्यात. पूण एका सरकारार एक अवघड जावन दोगी स्पॉट डेथ, आवय गुंतूना बापाय गुंतूना हे गेल्ले. आज थोडे फावटी आमी वाहनां काडून घेवन येता, आमकां कितें जाता कळीत आसा गी. समोर आज बाईक क्रेज, या बुलेट क्रेज आनी कॅनेटिक क्रेज, कार क्रेज, खंयचे क्रेज बरी न्ही. आज कितें क्रेज आसा जाय, आमकां देवाच्या मोगाची क्रेज आसा जाय, आमचे भलायकेची क्रेज आसा जाय, आमच्या संतोशाची क्रेज आसा जाय. वो तात्कालीक संतोशा खातीर कोणाक कळीत ना. कितलीशीं भुरगीं हांवें पळय इंजिनियरींग कॉलेजीची जावं पुरो डिग्री हायस्कुलाची सकड देव हें वाहन व्हरून अवघडा बरें आवय बापाय कळीतच ना. कितें जाता तरणाटपणार स्वातंत्र्य. भुरगीं सांगाचें कितें खंय व्हरताय कितें, त्या खातीर ताची गच्ची बागाय म्हणटा बायबलो. आनी ताच्या सुखीचेर दोळे धांपी नाका. तो सूख करतना दोळे धांपी नाका. सांग तो तरणाटो आसतना ताची गोमटी बागाय, तरणाटो आसतना गोमटी बागाय. त्या खातीर मगो भाव भयण गोमटी बागाय म्हळ्यार कितें, ताणें विदेश जावन जिवोवची बरी कर. तुमी थंयच हेब्रेव घरा बरयल्ल्या पत्रांत हांव चिंता 13व्या स्वरांत पळयतात. 13व्या स्वरांत आपणाच्या भुरग्यांक आमकां सांगता, वडिलांक काळजावच्या विशयांत सांगता आसतना भुरग्यांक मारी नातलो म्हळ्यार बूद सांगनातलो बापाय कोणी आसा गी. देव कसो आमकां बूद सांगता तशें पळया 12वा स्वर ओड 8. सकटांक बापाय तावन मेळटा ती तरबेती तुमकां मेळोंक ना जाल्यार तुमी बापायच्या काशाकूच न्ही बागार हाडबे. कश्ट तुमच्या तरबेटपणाचो वांटो म्हण येता. देव तुमकां आपल्या भुरग्या बरेच लेखता. आपल्या बापायच्या मार कांय नासतना सोमावाट्याक आयिल्लो पूत कोण? 12:7 इब्रू. सोमावाट्याक आयिल्लो पूत कोण? त्या खातीर आज सोमावाट्याक आमकां हाडी जाय जाल्यार आमी आवय बापायचें आयकोंक आसा. आवय बापायन स्ट्रिक्ट आसतना स्ट्रिक्ट जावंक आसा, मोग करतना मोग करूंक आसा, संतोश जातना संतोश जावंक आसा. पूण तांकां तकलेर ववय नाका. तांणी सांगलें बरी तूं आयका नाका. तो तरणाटो आसतना ताची गोमटी बागाय, तो ल्हान आसतना ताच्या कुशीक मार, नंतर तो हटी जातलो आनी तुजें उतर आयकूंचो ना आनी तुका कंतीन बुडयतलो. तुज्या पुताक शिस्त लाय आनी ताचें झू जड कर. नंतर ताचें मूर्खपण तुका कलतो करतलें. पण तुजें मूर्खपण म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा, एक बापूय आमच्या मागण्यांत आशिल्लो, ताचें तूं शिकतालें कॉलेजीन आनी
डॅडी कदाला म्हणतो म्हजो मोबायल आसा तुवें यूज करी येता पळय तूं कॉल करी येता तुका मोबायल जाय तुवें गडाचे आनी तुज्या पयशांचे मोबायल तुवें खाणी घेवचे पण PUC जाता तसो गडोवंक जाताय पयशे उरोवन बरें बरें आनी तूं आज भुरगीं कितें मम्मी म्हाका 2 लाखाचें बायक जाय 3 लाखाचें बायक जाय सांगा तूं गड तूं पयशे कर हाड गरजेक आसता आमी एक पॅशना खातीर खंयची वाहनां दवरची न्ही चेंज करची न्ही पॅशन न्ही तें त्या खातीर हांगा आमकां कितें गरजेचें तुज्या पुताक शिस्त लाय आनी ताचें झूज कर नंतर ताचें मूर्खपण तुका कलतो करतलें ताचें मूर्खपण तुका कलतो करतलें कसल्या पुताक हांवें जल्म दिलो म्हूण रडतलें कितलीं जाणां रडचीं आसात आज मुखार आमकां सांगता भलायके विशयांत ओड 14 तावन 20 पर्यंत आमी भलायके विशयांत आयकता पळया पिडेन कश्टतल्या ग्रेस्त मनशा प्रास भलायकेंत आसलेलो घटमूट दुबळो बरो पिडेंत कश्टतल्या ग्रेस्त मनशा प्रास भलायकेंत आसलेलो घटमूट दुबळो बरो भलायकी आनी बोळो भांगारा प्रास उत्तम भलायकी आनी बोळो भांगारा प्रास उत्तम संतोष बरीत काळीज मोतयां प्रास उत्तम संतोष बरीत काळीज मोतयां प्रास उत्तम कुडीच्या भलायके इतलें व्हड दिरवें दुसरें ना कुडीच्या भलायकेंतलें दिरवें दुसरें ना काळजाच्या संतोषांतलो व्हड संतोष दुसरो ना म्हळ्यार कित्याक भलायकी बारीक गरजेची आमकां सांगता पिडेन कश्टतल्या ग्रेस्त मनशा प्रास भलायकेन आसलेलो घटमूट दुबळो बरो आज ग्रेस्त जावन आसा सक्कड आसा पूण खावंक तोंड ना ताच्यो न्हू एक भलायकेन असो दुबळो शेतकारी काम करनासता म्हळ्यार तो बरो म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार ग्रेस्तांक पिडा येता म्हणून ह्या दुबळ्यांक भलायकी आसा म्हणून अर्थ न्ही आमचें जिवीत देवाच्या वाटेन आमी जिवोवंक आसा पयशे आसात म्हणून हांवें जाय जाल्ले बरी मस्तेन जिवोवंक ना पिडे पडटलो भलायकी आनी बोड भांगारा प्रास उत्तम पळय भांगार कितलेय आसो न्ही म्हज्या कडेन पावना भलायकी आनी बोड आमच्या कुडीचे बोड भारी गरजेचे कुडीचे संतोष बरीत काळीज मोतयां प्रास उत्तम पळय संतोष बरीत काळीज मोतयां प्रास उत्तम कुडीचे भलायकेंतलें व्हड दिरवें दुसरें ना कितें जायचें आज आमकां देवान भलायकी दिसय काळजाच्या संतोषांतलो व्हड संतोष दुसरो ना कितेंय आसूं न्ही आमकां कोरोनांनी आसूं न्ही थोडे फावटी मनशाक समाधानच ना थोडे फावटी कितें जातना लॉकडावन जातना कर्फ्यू आसतना या सकट बंद आसतना कशें भोगता पळय आमकां कित्याक आमचें मायंड केदाळे आमी भायल्या संवसारांत बिजी दवरता पूण भितरल्या संवसारांत आत्मीक आंतरीक बिजी दवरूंक शिकत जाय खरो संतोश आमकां अनुभव जोडोवंक मेळटलो दळदिरे जिणें प्रास मोरण बरें पळय दळदिरे जिणी जिवोवच्या की मोरण बरें लांब काळाच्या पिडे प्रास शाश्वत विशय बरो लांब काळाच्या पिडे प्रास शाश्वत विशय बरो म्हळ्यार लांब व्हडचे प्रास शाश्वत विशय म्हळ्यार एक फावटी आमी देवा लागीं वेचचें बरें दळदिरी जिणें प्रास मोरण बरें दळदिरी जिणें आमी जिवोवचें न्ही दुसऱ्यांक मन दुखोवन नाका जाल्लें करन तें जिवोवचें की आमी देवा लागीं वेचचें बरें दांपलेल्या तोंडार घालनी पाकवाना दंपलेल्या तोंडार पाकवाना घाल्यार समाधी मुखार दवरलेल्या अन्न अर्पणा बरी आतां समाधी मुखार थोडी दवरतात व्हरून थोड्यांची दस्तूर आसा ह्या समाधीचे नोव्हेंबराचे फेस्त येता आसतना नोव्हेंबराची 2 तारीख आमी पळयता आमच्या कुशीन पुरो समाधी क्लीन करता ताका केलें मोगाचें जेवण समाधी मुखार दवरलें जेवण कोण कवळे घातले पेटे घातले सो एक कितें म्हणटात पातयेणी पूण कितें जाता दंपलेल्या तोंडार घाल्ली पाकवाना दंपलेल्या तोंड उक्तें ना देवाचे बेसांव तितलेंच दंपलेल्या तोंडार बेसांव येनात आमी उक्ते गरजे आमच्या काळीज आनी मोन जावं खावंक जावं वास घेवंक सकनातल्या मुर्तीक अर्पण केल्ले वरवीं कितें फायदो एक मुर्ती आसा आमची ताका खावंक जायना आयकोंक जायना स्मेल करूंक जायना ताका अर्पण केल्यार कितें फायदो सर्वेस्पर कश्ट दिता त्या मनशाची गती इस त्या खातीर आज कोण असल्या कश्टांत आसा ताची गती इस जाता तो देखता आनी सुस्कारता सुंदर सली एक वेंगतेले हिजडा भशेन तो सुस्कारता तो देखता आनी सुस्कारता सुंदर सली आसा आमची ताका वेंगतेले हिजडो म्हळ्यार ताच्या जिवितांत ताका कितेंच ताची कुडीची वडणी आनी ताका येना कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमचें जिवीत भलायकी आसल्यार बरें भलायकी नासल्यार कितें जाता गे म्हणून आज भलायकी एक दायज भलायकी आमी सांबाळूंक आसा त्या विविध रितींनी तो आमकां ते समजा सारकें ती उतरां तो हांगा घालता ताचे उपरांत आमी पळयता 21 तावन 25 पर्यंत संतोष बारीक गरजेचो
सान पाऊल तेसालोनिका घरा बरयल्ल्या पत्रान बरोवन सांगता, सदां काळ तुमी संतोष बरयत जाया, तो तुकास कधीच्या अधीन करिनाका, चिंता करून तुकास वळवळाय नाका, तो तुकास कधीच्या अधीन करिनाका, चिंता करून तुकास वळवळाय नाका. काळ जसो संतोष मनुष्याचे जिवीत आनंदाचे आवक वाडयता, पण तू तुकास कंतीच्या अधीन करिनाका. आज कंत बेसारायचा बार जाणांक आसा. आज भुरग्यांची कंत आसा, पतीची कंत, पत्नीची कंत, कामाची कंत, भलायकेची कंत. कितें सांगता, तू तुकास कंतीच्या अधीन करिनाका. कंतीवरती वरतो आमकां देव आसा. चिंता करून तुकास वळवळाय नाका. आज मस्त नाका, थोड्यांक नाका जाल्ली कंत आसा. भुरगीं भायर गेली केदळा फाटी येता की काल जाता की आंकांत कंत, आंकांत बें सक्कड हाडटा. काळ जसो संतोष मनशाचें जिवीत आनंदाचे आवक वाडयता, आनंदाचे आवक वाडयता. सुशेग घे, तुज्या काळजाक बुजवण दी. सुशेग घे म्हळ्यार थोड्यांक न्हीदच ना, कंते वरवीं न्हीद येना. सुशेग घे आनी काळजाक बुजवण दी. तुजी कंत तुजे तावन पयस कर. आज कंत करून एक दीस सट्टी करूंक आमचे वरी कोणा वरी जावचो ना. कंत तुजे तावन पयस कर. कित्याक कंतीन जायत्याचो जीव काडला आनी कोणाकच ती उपकारा पडना. कंतीन जायत्याचो कंत करून म्हणजे भुरगीं म्हाका पळोवंक येवनात कंत. आज धैर्याच्या काळीच आमकां देव दिता. तुमी सांगूंक पुरो सहज कंत वय, पूण आज आमी जी मरोवन नसो. आमी कंत करून नच जावचें न्ही. कंत करून डिप्रेशनाक वयचें न्ही. आमी जी जाय. कित्याक आमच्या काळजांत जेजू आसा जाय. आमच्या कोशांतल्यान ताचो पवित्र आत्मो आसा जाय. थवड मात्र सक्कड फोड करूंक आमकां साद जाता आनी कोणाकच ती कंत उपकारा पडना. मोसर आनी राग आवक मोटवें करता. त्या खातीर कोणा वयले राग, मोसर, हागे झगडें दवरूंक वचनाकात. कंत मनशाक आकाळी मातारो करता. कंतीन चड कंत केल्यार केसी पिकतात म्हणटात. कंतीक ताका कितें म्हणटा 40 वर्सांचो व्यक्ती 60 वर्सांच्या बरें दिसता कंतीन तो. त्या खातीर कंत कितें करता, मनशाक आकाळी मातारो करता. संतोष बरीत काळजाच्या मनशाक जेवण खाण रुचता. ताका कितेंय केल्यार रुचता संतोष बरीत काळजाच्या मनशाक. आनी ताणें केल्लें तें ताच्या आंगाक लागता. ताणें केल्लें तें ताच्या आंगाक लागता. म्हज्या भाव भयणीनो, आज बरी शिकवण आमी आयकली भुरग्यां विशांत, भलायके विशांत, संतोशा विशांत. संपुरो सिराक हांवें केवळ तुमकां एक प्रेरण दिवचें. हांगा मुग्ध ना, तुमी तें परत परत वाची जाय. वाचताना तुमकां देव प्रेरण दिता. त्या प्रेरणांत वरी आमचे जीव बांदून हाडूंक, भुरग्यांक कुटूंब बांदून हाडूंक, आमी काम करचे जाग्यार आमकां देव आशिर्वादीत करता. तर आज आमकांय ह्या आशिर्वादान तो बरो म्हणून आमी मागया. सर्वेस्वर बाबा, अगणित काकुळदारा तुका अर्गा, होगलाप आनी वखाणी महिमा दिता. अशा दिसा सिराकाच्या ग्रंथांत आमी भुरग्यां विशांत, तांकां जतन घेवच्या विशांत, भलायके विशांत, संतोश विशांत नियाळ केलो. तो नियाळ तुवें दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गा दिता. सत खंयचें, फट खंयचें, बरें खंयचें, वायट खंयचें आमी समजून तशेंच त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. आवय बापूय दिली जबाबदारी, आवय बापूयची जबाबदारी भुरग्यांतय, भुरग्यांची जबाबदारी कुटुंबांतय, आवय बापूयतय सक्कड आज आमकां तुवें शिकयलां. त्या खातीर आमी तुका अर्गा दिता. आमचें कुटुंब आधुनीकरणाक वळाक जायनासतना, ह्या वस्तूंच्या संस्कृतेक बली जायनासतना, आशेक बली जायनासतना आमकां कितें जाय त्या प्रमाणे जियोंक, मागण्यान भावार्थान बडोच जियो करपाक दी. कितलोसो लोक आज कश्टांत आसा, कितलेशे कुटुंबांत नासमाधान आसा, कितलेशे जाणांतय पिडा शिडा अंतर्बंद बंदोडे आसात. तांकां तुज्या हातांत हांव ओपसून दिता. ज्या कुटुंबांत आवय बापूयचे भुरग्याचे समस्या आसात ते गूण कर. जी तरणाटी आवय बापूय कांय करनात, कितलेशे जाणांनी मागणें विचारलां. समृद्धी वाट चुकतात, ह्या अन्य धर्माच्या फाटल्यान वेते आसात, ताका सगळ्या फाटी हाडून तूं सत्ताय सोम्या. तुजे आशिर्वाद, तुजे बेसांव, तुजी कृपा तांच्या थंय देव दिवं दी. हांव मागता ह्या घडये सर कुटुंबाचेर दया घाल. कुटुंबान समाधान, कुटुंबान भलायकी, कुटुंबान संतोष दी. कंत बेजाराय पयस कर. भुरगीं बाबावां, भयण्यो
एकाच कुटुंबाचे समाधानी जिवचे बरी कर. कुटुंबामध्ये गेल्ल्यो केजी राजी जावचे बरी कर. जेजू कुडीची मोतीची आत्मिक सामाजिक भलायकी ह्या लोकांक तूं फावो कर. आज ही स्वार्थ आयकली हर एकली पवित्र आत्म्यान बरोवन दिता. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी. जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बापो फ्रँकलिन सोजू शोमोगादी येसीस म्हज्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावां खातीर तुमी मागा. आमेन.